सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता. आयज मायरा जेसिका फेर्नांडीस आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता रुयेला फेर्नांडीस आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी तांचे पासत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया वॉलनी वालीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जिवीत आनी मरण देवा कडलें येता. आमी जण एकलो दिसाच्या दिसाक कितें विचून काडटा तें आमचेर दल्ललें आसा. आमकां उलो मारला जिवीत विचून काडूं. तरी आसतना जायते पावटी जिविताची संस्कृताय विचून काडचे बदलीक आमी मरणाक पावयता तसल्यो वस्तू विचून काडल्यात. हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वोदय देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तनान चारून वायट हालून आनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाकीवन सदांच हाकवार मारले सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. दुसरे सुमूर्तीचे पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कडेन अशें उलयलो, पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दुकोळ केल्यात. सर्वेस्परा, तुमच्या देवाच्यो जियो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्या. त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्यान वायटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसान सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार बुडोवणेच्यान फासान सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगता, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जॉर्दान न्हंय उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात. त्या देसान तुमी चड काळ रावंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवन हांव उलो करतां. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी
तुमची सोसोत सर्वेस्पराच तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिटकून रावूंक जियेतल्यात, कित्याक हातून आटापलेलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देस सर्वेस्परा देवा तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जेकोबाक तुमी थंय जेवूंकच्या बासयलोलो त्या देसांत तुमच्यान लांब आनी हातूंतूच आटापलेलें आसा. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. परतून म्हणुया: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूट घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसता. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदींच भोवून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नुस्त्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. ते कोण जाणूय वाऱ्यान उबून वेता तसलें फळ बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्टाची वाट निसंतनाक पावयता. देवाचें उतर. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावूंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्यां लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. चॉयसीस वो विचून काडप. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या संवसारान सुरू जाता तेन्ना जावन आमी फोंडान वचप पासून असले चॉयसीस वो विचून काडप जाय तें करता. आनी हें विचून काडपाक आमचे मुखार जायत्यो सवलती आसात, जायते सोयेक आसात, जायते ऑप्शन्स आसात, जाय तें विचून काड तुका. आयज देवाचें उतर आमचे मुखार दवरता असलीच एक वेचणूक. मोइजेसान आपले परजेक सांगली तीच. एके वाटेन जिवीत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन मरण आसा. एके वाटेन सूख आसा जाल्यार दुसरे वाटेन दूख आसा. हें विचून काडूंक जाय.
आनी आमचेरूच आमी नदर मारीत जाल्यार वो खंयच्याय मनशाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार बेजीक वस्त जी आमी विचून काडटा तें म्हणल्यार जिवीत. आमकां सगल्यांक जिवंक जाय, मरूंक कोणाक नाका. आमकां सगल्यांक सुखी आसूंक जाय, खुशाल रावपाक जाय, दुखी रावपाक कोणाक नाका. तरी आसतना आयज जरी तर आख्या संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार कितें दिसती पडटा? जिवीत विचून काडलोलें दिसती पडटा काय मरणा वाटेन आमी धांवता? म्हणपाक जाता जिविताची संस्कृताय आनी मरणाची संस्कृताय. आमी खंयचे वाटेन धांवता काय? जिविता वाटेन काय मरणा वाटेन? वो सुखा वाटेन वो दुखा वाटेन? जरूय आमच्या मनान आसा जिवीत विचून काडपाचें, सूख विचून काडपाचें, खरेपणी आमकां दिसती पडटा आयज दूख कितलें, आयज कश्ट कितले, आयज मरणाची वाट कितली, जाल्यार खंय तरी ही आमची वेचणूक चुकलोली आसा. वो आमी जें विचून काडटा तातूंत घडये आमचो समज पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आमी जें कितें जिवीत म्हूण समजता आनी विचून काडटा खरेपणी जिवीतूच न्हय. आमी खरेपणी जें कितें सूख म्हूण विचून काडटा तें खरें पळोवंक गेल्यार सूख न्हय. सुखाच्या नांवान आमी दूख विचून काडटा आनी जिविताच्या नांवान आमी मरण विचून काडटा. कित्याक खंय तरी आमकां कोणें तरी सारकी वाट दाखोवंक ना. वी आर बींग मिसलेड. आनी असल्या वातावरणान जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान बरे भाशेन सांगता कशे भाशेन वेचून काडपाक जाय, कित्याचेर धरोंक जाय आमची वेचणूक. जरी तर आमची वेचणूक संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी मनशांचेर जरी तर धरून उरली जाल्यार ती वेचणूक सारकी जावची ना. ती आमकां मरणाकूच पावयतली. जशें आमी आमच्या जिविताची सोंपेपणां विचून काडटा. आमकां जिवीत सोंपें जावंक जाय देखून आमी थोड्यो वस्तू करता, पूण त्यो वस्तू ज्यो आमच्या जिविताचें सोंपेपण करूंक केल्ल्यो आसात तेंच आमचें निसणटण करता. डिव्हलपमेंट घेवया. डिव्हलपमेंट म्हणून आमी करता तो कितें भाशेन आमचें जिवीत, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारान सुसेगाद जावंक, आमकां सवलती मेळूंक, आमचें जिवीत सोंपें जावंक. पूण ताच्या नांवान जें आमी विचून काडटा ताचे बराबर इतलें निसणटण आयिल्लें आसा आयज संवसारान, तें आयज आमच्यान हाताळूंक जायना. वी कॅनॉट हँडल इट. सादे आमचे गांव जे आसात वा आमचे सिटीज ज्यो आसात, डिव्हलपमेंट म्हणलेलो जेन्ना नासलोलो तेन्ना सगळें सुसेगाद आसलें. पावस पडल्यार उदक आपुणूच बरें वेतालें, खंय तरी रावतालें, साठून ग्रावंड वॉटर लेवल वाडटालें आनी त्या उपरांत तें उदक दर्यान वेतालें. आतां डिव्हलपमेंट म्हणून जायत्यो वस्तू केल्ल्यो आसात, उदक पासून भायर सारकें वचना. उदक साठून रावपाक जागो ना, कित्याक थंयसरूय बिल्डिंगां बांदलेलीं आसात. उदक सगलें जाल्या उपरांत दर्यान व्हांवून वचपाक जाय आसलें तें आयज आमच्या गांवांनी बुट्टी हाडटा. जाल्यार जें कितें आमी विचून काडटा आयज जेजू आमकां जें कितें म्हणटा, जो कोण आपलें जिवीत सांबाळूंक इतले कश्ट कोत्ता तो तें ओगडायतलो. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलें जिवीत ओगडावंक तयार आसा, जेजू पासत जिवीत ओगडावंक म्हणल्यार जी ओशीर वाट आसा ती धरप, रुंद वाट न्हय, सगळीं सोंपेपणां न्हय, पूण त्या कश्टांतल्यान तावन आमी जिवीत विचून काडप, भियेनासतना मुखार सरप. हें करूंक आमच्यान जाता काय, वो हें करूंक आमकां खुशी आसा काय? कित्याक थंयसर मातशे त्रास आसात, इतले कश्ट आसात. हे कश्ट त्रास जरी तर आमी विचून काडटल्या जाल्यार आमची वेचणूक कसली ती जावं आमच्या खासगी जिविताची वेचणूक, वो आमच्या घोराब्या पासत जें कितें आमी विचून काडटा तें, वो आमच्या समाजा पासत जें कितें आमी विचून काडटा तें. ह्या दिसांनी सगल्याक एलिसांवां चालूच आसात. आतां आमच्या गोंयान एलिसांवां येतलीं. विचून काडटले आमी. कितें विचून काडटले काय? कोणाक विचून काडटले काय? जरी तर आमची वेचणूक फकत मनशांचेर धरून उरली, दुडवांचेर धरून उरली, वो म्हाका कितें मेळटलें हाचेर धरून उरली जाल्यार जेजून म्हणलां तशें आमी आमचें जिवीत ओगडायता. पूण जरी तर आमची वेचणूक जेजूचेर धरून उरली, देवाच्या उतराचेर धरून उरली जाल्यार ती आमकां जिविताक पावयतली. ती आमकां ही बरेपणां सोंपेपणां
इल्लोसो त्रास घेवन मेळटली पूण जिरूल मेळटली. तर हे भेटेन आमकां कृपा मागुया आमी बरें तें विचून काडूंक, जिवीत तें विचून काडूंक आनी सूख तें विचून काडूंक आनी हे भाशेन मरण तें पयस करूंक, दूख आसा तें पयस करूंक आनी वायट आसा तें पयस करूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यान त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसणें मेळूं आनी तुज्याच नांवाची महिमा वाडो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडितां आमी समरमता, तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पदा तुज्या वैभवार उंचोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय, उंचोगी तुका सोय सोय. तिसरें महाप्रार्थना आयज आमी घेतल्या. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्ज जातूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुण्याचोपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोडुया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माई बो बागयोंत आंकवार मरेच्या, तिच्या पोती बागयोन झुजेच्या, तुज्या धर्म बागयोन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रॉक साक्षांच्या, बागयोन जुजेवाज आनी सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सोमेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता. पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी धर्म म्हणयाऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन संवसाराक ओतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. तुवें आमी तुजी महिमा बगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जिवीत, सूख आनी बरेपण विचून काडटा आसतना आमचे वाटेर आडकोडी जायत्यो आसात, त्यो सगल्यो आमी देवाच्या हातान ह्या वेळार घालुया आनी आमकां बरें तें विचून काडूंक आदार मागुया. तशेंच आयज आमी उगडास करुया फादर वास्को रेगो, जाची गायनां जायतीं आमी म्हणटा गायनाच्या जेल्ल्याचेर जायतीं गायनां ताणें बरयल्लीं आसात. तो आयच्या दिसा सोंपून गेल्लो आसा, ताचेय पासत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणी पडूंक दिनाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी बदली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडेन रावता आमी शुंक ती आमच्या जगटी आनी कास्त हाडिना आसत पूण तुजे काकुदीन आमच्या आपणाक तशेंच कुडीक भलायकी मोग दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या काजरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक मन्यावा खातीर मागणें. मोगळा जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. एकोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खींच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलें स्वर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां शुक्रार चौथऱ्या आयदोरची सकाळीं 7 वाजता मीस जातलें. तशेंच सांजेर 5 वाजता कुर्साची वाट आनी पवित्र मिसाची भेट जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.